श्रमधाम योजना जी आसा ही आता सध्या आमी हांगासर प्रयास घेता ती सांखळी पुरतीच आसा। आमचे सांखळी मतदारसंघ म्हणजे आमच्यो म्युनिसिपालिटी आनी आमची पंचायत आसा तेज्या भितर जे आमकां संपर्क आमच्या दोतोरा कडेन केल्लो आसा, आमकां मतदारसंघा कडेन केल्लो आसा, तेंचेच आमी सध्या विशय हातीन घेतलेलो आसा। आनी ही घरां जी आसा थोडी क्रायटेरिया दवरलेली आसा। तेंचो करता करता घरांत कोण ना, पुरुश कोण ना, तेंची घर मातयेचें आसा आनी मोडकळी केल्या कांयच ना। म्हणजे हे पद्दतीन जी घरां आसा म्हणजे कापीत धापल्या आनी गळटा तांकां तेंची थोड्यांच्या अशी आसा परिस्थिती की तेंची मंद बुद्धीची भुरगीं आसा। एका फॅमिलीन आनी तिगां चलयो आसा त्यो मंद बुद्धीच्यो आसा आनी आवय एकटीच आसा। अशे परिस्थितीन ती आसा। तांकां एक्चुअली हो खूब दिसा पयलींचो हे आसा। आमकां मातसो टायम लागलो। दोतोरान आमच्या दोतोरान हे तेंचो संपर्क साधल्या नंतर आमकां दोतोरान तेंचे कडेन चला म्हटलें आनी आमी गेल्ले आसा आनी तेंचो फोटो काडले आसा, तेंचो विडियोय काडलेलो आसा। तेजे आमी प्रेजेंटेशन आमी 27 तारखेक करतले। पण फक्त सांखळी मतदारसंघाचो सध्या आमी मतदारसंघाचो विचार केल्लो आसा आनी गरीबांतलो गरीब जो आसा तेजोच हो विचार आसा। कितली घरां आमचे कडेन जो आता सध्या 20 घरां आमी सर्वे केल्ली आसा आनी थोडी येयल्ली आसा ते आमी तेजेरूय विचार करप चालू आसा। पण हो कॉन्सेप्ट जो आसा तो प्रत्येकान आपले श्रम एक दीस थंय काडून आमच्या सगळे जनतेक जेका म्हणजे खरी इच्छा आसा परोपकार दुसऱ्याचेर करपाच्या तांकां एक स्वर्ण संधी आसा खंय तरी येवन दुसऱ्या खातीर हे करपा खातीर आनी जांकां शक्य आसा तेंच्यांनी कसलीय मदत जे कितें दान करूंक सोदता तेंच्यांनी ते दिवचें। टेंटेटिव्ह आमी आतां ही 20 घरां बांदपाची ह्या वर्सा 20 घरां बांदपाचो प्रोजेक्ट आमी ऑलरेडी केल्लो आसा। 27 तारखेक हे फायनलायज नाल्यार मागीर येता तशें सगळे आमचे हे जाता तशें फायनलायज जाता तशें आमी करतले आनी तुमकां म्हायती दिली गेली। Actually, it works for the upliftment and empowerment of the underprivileged children. म्हणजे भुरग्यांक जे शिकपाक बरी आसा तांचे कडेन फायनान्शियल तांची परिस्थिती तशी ना की ते आपल्याक फुडें व्हरूंक शकता। अशा भुरग्यांक करियर गायडन्स करता किंवा तांकां स्कॉलरशिप्स दिता किंवा वेगळे वेगळे स्कील ओरिएंटेड कोर्सीस तांकां घडोवन हाडटा। त्या भायर पद्मिनी फाउंडेशन वर्क्स इन द हेल्थ सेक्टर ऑल्सो, वेर इन कॅन्सर अवेरनेस किंवा कॅन्सर डायग्नोसीस, कॅन्सर ट्रिटमेंट जेका एकदम इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन जे आसा बायलां खातीर स्पेशली तांकां वी गिव ऑल दीस कायंड ऑफ फायनान्शियल सपोर्ट एज वेल एज ट्रिटमेंट। आणि त्या भायर आतां जसो आमचे सुलभर बाईन सांगले की श्रमधाम योजना जी आसा त्याच्या अंडर जे लोक असे आसा अशी घरां आमी आयडेंटिफाय केल्या की त्यांची फायनान्शियली परिस्थिती अशी ना की ते स्वताचे घर व्यवस्थित बांदूंक शकता। व्यवस्थित इन अ सेन्स की माथ्यार आपल्या भुरग्यांच्या माथ्यार छप्पर आसचे ते गळचे न्ही अशा परिस्थितीन अशा लोकांक किंवा त्यांच्या घरान कोण तरी मेंटली वीक आसा, फिजिकली चॅलेंज आसा, ज्यांची फायनान्शियल परिस्थिती बी ना आणि फिजिकल स्थिती अशी ना की तो आपले घर उबारून व्यवस्थित रावतलो अशा लोकांक आमी वी आर ट्रायंग टू गिव सपोर्ट। आणि आमी वी अर्ज टू द सोसायटी ऑल्सो की तुमच्या कडेन जितले जाता 1 रुपया पासून कितले पर्यंत फायनान्शियल जाता तितले पर्यंत तुम्ही सपोर्ट दिवचो। जायना जाल्यार 1 दिसाचो श्रम म्हणजे स्वता वचून थंय 1 दीस आपलो दिसाचो टायम दिवन आपले श्रम दिवन कॉन्ट्रिब्यूट टू अ नोबल कॉज वेरीन आमी दुसऱ्याक म्हणजे जो समाजातलो अंतीम घटक अंत्योदय तत्व म्हणटा जे ताचेर आमी ताका मनशाक प्रत्येकाक जशें आमी एका वेवस्थीत घरान रावता तशें तांच्या भुरग्यांकूय आदार आनी शेल्टर आमी दिवचें अशें आय वी अर्ज की तुमी पब्लीक सगळे लोक फुडें येतले आनी ह्या नोबल कॉजाक हेल्प करतले।